पुरो पुरो कोण उलयता उलयता तो फुडें या फक्त स्टार्ट 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 झाले तुमचे झाले स्टार्ट कर ते मास्क काढ मास्क काढून हय काढ स्टार्ट गोंयांतल्या वेगळ्या वेगळ्या भागांतल्यान हांगा आयिल्ले म्हज्या भावानो आनी भयणीनो हो उलो आमी पयर दिल्लो मिरामार आमी जमुया हे ज्यो गोंयांत फाटोफाट पयलीं 2 मायनर चलयांचे रेप जाल्यो आनी ताजे नंतर आनीकय गजाली घडल्यो ह्यो ज्यो रेप जाल्यात पळय ताजे विशीं लोकां मदीं आउटरेज भायर येवपाक जाय लोक उलयता आपले भितर उलयता पण ते एकठांय येवन लोकांनी ताजे विशीं आपलो राग आनी तिडक उक्ती करपाक जाय आनी जें दिसता लोकांक हें घडटा तें कितें हें कित्याक घडटा खंय कितें चुकता हे विशीं विचार उक्ते करपाक लोकांनी येवचें आनी विजिलंट जावचें ह्यो घटना आज घडल्यो आमी ओगी रावले आमी शांत रावले त्यो आनीक घडटात थोड्या तेंपाक तशें घडपाक जायना जाल्यार आमी विजिलंट रावूंक जाय गोवा सेफ करपा खातीर आमी वावरूंक जाय म्हणून ही आज हो पळय गोवा सेफ करपा खातीर म्हणून हे विजिलन्स कॅन्डल लायट विजिलन्स आमी आपयिल्लें आसा हे पयर मिरामार जावपाचें आशिल्लें पण पुलिसेन सांगलें की तुमी कलेक्टराचें प्रॉपर परमिशन घेया आनी करात म्हणून म्हणटकर आमी हें परमिशन तांचे कडेन रोखडेंच घालून मागलें परत तांणी SDMान आमकां मिरामार दिनासतना हांगा करपाक लायलें आमी शांतता प्रिय लोक आमी शांततेन वागपी म्हणटकर आमी हेंवूय मानून घेतलें आनी आमी हांगा तुमकां लास्ट मिनीट तुमकां मिरामारच्यान हांगा आपयलें ते बद्दल आनी तुमी आयले ते बद्दल तुमकां देव बरें करूं म्हणटा जी घडणुको घडटात रेप जाता आनीक रेप हो विशय सादो न्ही रेप ही बायलांचेर आज बायलो दादल्यांच्या बरोबरीन इक्वलिटीन सगळे कडेन सगळे मळाचेर वचपाच्यो जावं शिक्षण जावं एम्प्लॉयमेंट जावं स्पोर्ट्स जावं एंटरटेनमेंट सगळे कडेन बायलांक अधिकार आसा सगळे इक्वलिटीन फुडें सरपाक आनी हे जेन्ना रेप कल्चर पळय जाता ताजो अर्थ बायलांच्या आड दॅट इज वायलन्स सेक्शुअल वायलन्स सप्रेशन ऑपरेशन आनी बायलांक फाटी ओडपा खातीर भंय घालपा खातीर हो प्रकार आसता हो समाजान सोंसून घेवपाक जायना हाजो विरोध करपाक जाय हो मायंडसेटाचो विशय आमी जर आमचे मुख्यमंत्री उलयतना जेन्ना ते म्हणटात की पेरंट्सांनी मायनर चलयो भायर वतना सावध जावं जाय म्हणून तेन्ना म्हाका दिसता आमी विशया कडच्यान पयस वतात विशय कितें तर बिचाचेर जेन्ना कोणी वता आमचे बीच आमी नायट लायफ सरकारान टुरिस्ट स्टेट म्हणून उक्तें दवरिल्लें आसा ओपन तेन्ना ते बिचीस पब्लीक स्पेसीस सेफ आसपाक जाय बायलां दादले भुरग्यांक ह्यो स्पेसीस सेफ आसपाक जाय सो सरकाराची लॉ अँड ऑर्डर जाग्यार आसपाक जाय इतलेंच न्ही ह्यो रेप जाता आनी मागीर थोडो वेळ पब्लिकाची आउटरीच जाता लोक रागान उलयता पेपराचेर येता मिडियांत सगळ्या बोवाळ जाता आनी मागीर आमी परत आमच्या कामाक लागता आनी हे कल्चराक जे सुकाळ्ळ्यात अशे लोक त्यो गोश्टी परत आनी वेगळे वेगळे कडेन करीत सुट्टा हें बंद जावपाक जाय जाल्यार समाजाचो मायंडसेट बदलचो पडटलो समाजाचो मायंडसेट म्हणजे कोणाचो मायंडसेट आमच्या घरांनी पेट्रियार्कल मायंडसेट जो आसा तो पुरुष प्रधान मायंडसेट तो बदलचो पडटलो आनी तो बदलतलो जाल्यार आमी सगळ्यांनी बदलूंक जाय दादल्यांनी चड बदलपाक जाय हें खूब महत्वाचें म्हणटकच एक हो विशय आनी दुसरो हांवें सांगलो हे रेप्स जाता जाल्यार भंय ना जाला
लॉ एंड ऑर्डर, एनफोर्समेंट एजन्सीज, पुलीस, ज्युडिशियरी हाजो कसलोच भंय ना जाल्ल्यान ह्यो गजाली वाडत आसा आमच्या देशांतले. हांव वाचतालो 2019 तो क्रायम ब्युरो रिसर्च रिपोर्ट भायर आयला 2020. तो कितें म्हणटा 4,05,000 4,05,000 वायलन्स केसीस अगेन्स्ट विमन ऑफ सेक्शुअल क्रायम आनी तातूंत वर्साक 87,000 रेप्स, दिसाक 60-70 देशांत कांय न्ही म्हळ्यार रेप्स रजिस्टर. आतां ते वेळार आजच आयल्या दिल्लीक एक जाल्या, एका सामुहीक बलात्कार जाला एक 9 वर्साचे चलयेचेर. हें जेन्ना अशें घडटा तेन्ना हाका डेटरंट आसूं जाय. हाका डेटरंट कितें? एक, पुलीस इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल, क्वीक, FIR क्विकली रजिस्टर जावपाक जाय. इम्पार्शियल आनी एफिशियंट इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय असले केसीचे. चार्जशीट जावपाक जाय, स्पिडी ट्रायल जावपाक जाय. तेजपाल म्हणून केस तुमी आयकली, 8 वर्सांनी निकाल जाता. निकाल कितें जावं ताजेर हांव उलयना, पण 8 वर्सां जेन्ना निकाल जायना तेन्ना असली जी समाजांत एलिमेंट्स तयार जातात तांकां डेटरंट कसलो आसतलो. सो स्पिडी ट्रायल जावपाक जाय. जी विक्टीम जाल्ली आसा तिका न्याय मेळपाक जाय, तिका आनी तिच्या कुटुंबियांक. आनी तशेंच ह्यो गोश्टीचो जस्टीस जावपाक जाय. तें जेन्ना जायना तेन्ना समाजांत ह्यो गोश्टी वाडत वतल्यो, ह्यो विकृती. आनी त्यो बंद जावपा खातीर समाज असो उक्ते हाणें येवन आपलो विचार व्यक्त करपाक जाय. हांगा आमचे सगळे लोक आयिल्ले आसा. हांव आतां विनंती करता, चड करून हांगा जी चलयो भुरगीं, चले जावं चलयो, यंग भुरगे आयल्या, तांणी येवन आपल्याक कितें दिसता ते 2 शब्द सांगचे, व्यक्त जावचे. तुमी एक्सप्रेस करपाक जाय, फाटीं रावपाचें ना, कळ्ळें न्ही? आनी हांव तुमकां सगळ्यांक आयल्या तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मातसो आतां थोड्या वेळान आमी हांगा कॅन्डल्स लायतले. ताजे पयलीं हांगा प्रत्येकान आपल्या कोणाक दिसता ताणें आपले विचार व्यक्त करचे. देव बरें करूं. Hello everyone. Being a professional, okay, like every day we are experiencing many cases in the court of law. Today I'm not blaming anyone. I'm not blaming the government. I'm not blaming any stakeholders. I'm not blaming any NGOs. But as a professional, as a lawyer, as a woman lady lawyer, I just want to highlight this issue. Today we are in such a scenario, we are facing such a stage like, today there is a fear factor everywhere. As far as children are concerned, as far as women are concerned, there is a violence everywhere. There is a domestic violence, there is a violence at workplace. As far as children are concerned, even wherever they are working, not only at workplace, even at home, even at outside, wherever they are going, even in the society, if they travel, if they move out, in the bus, everywhere there is a violence. I am talking about today, I think we are targeting the sexual thing, sexual abuse, sexual harassment, sexual torture, all these factors. I just want to, it's an appeal, I would rather say, I won't take much time, but it's an appeal, it's a request to all the government authorities, to all the stakeholders, to all the NGOs, no doubt. They are doing that, they are trying their level best to do, to sort out this problem. But here, I would rather say, since they are experiencing many cases, every day, there are cases before the children court. As far as POCSO Act is concerned, there are rape cases in the children court. Today, there are domestic violence cases, there are sexual harassment cases. Now, I just want to, as far as the legal aspect is concerned, there is the various authorities which I would like that people, they should take help of all this. As far as the POCSO Act, please come forward, take the help of children court, take the help of NGOs, take the help of Childline, take the help of all these, 1098, the various helplines which are being provided. Please take help of all these things. Now, as far as I would say that there should not be any, I'm just going beyond that, there should not be any political pressure over here when the cases are being filed, when the cases are being heard by the judiciary, by the presiding officers, by the chairman or whoever are there. There should not be any political interference or of any government departments when these cases are being tried, because these are very sensitive cases which come before the court. We are experiencing this when the children, especially the
the cases where the rapes are being conducted, where these victims are there, when they come before the court and when they depose before the court, when they give their statement before the court or before the NGO or before the police authorities, one should see their state of mind. One should just experience them, how they are. Psychologically, they are being affected. Sometimes they are not in a position to express, they are not in a position to give their statement. Why? Because the thing which they have undergone, we cannot just, it is very easy to say, it is very easy to express ourselves. But we have noticed, when they give their statement, they are not in a position, they cry. Even we feel like crying. Even the presiding officer, even the judges, we become so emotional when these children, they come before the court of law. So I just request, no doubt, today, if you go just 5 years back, the scenario was totally different. That point of time, the children, the women, the ladies, they could move out, they could travel any point of time. But now, even daytime, the offences are being taking place. Daytime, there is a fear factor, whether to move out or not, whether to go by bus or not. I'm not, the main thing is like we have to be strong enough to face it. I would request the electronic media, the print media, and whoever who are present over there. No doubt they are doing a wonderful job, but please highlight these issues. Don't get succumbed to any pressures. Don't get succumbed to anything, anyone. Please do it, whether it be that person belongs to any status, any caste, any creed, whoever they are. Finally, a child is a child, a woman is a woman. We cannot differentiate whether that child is a poor or of high class, or we cannot differentiate even the woman. She belongs to so and so or she belongs to so and so class. The thing which they are undergoing, it is really the trauma which they are undergoing. It's very difficult to express, because I have noticed it, because we can't handle such children easily. It takes time. Making that statement before the court or before any NGO, it takes, like 3-4 hearings it takes. Child is not in a position to express. Child is not in a position to make the statement, very confidently. Still, and please support these children. Whether it's a woman, whether it's a child, please support them. Please help them. Any help as far as, I would request that all the NGOs, actually all the NGOs should have been present over here today. So it's a humble request, and thank you each and everyone, all the media over here who have taken these things and who have highlighted this thing. And thank you so much on behalf of entire the children and the ladies fraternity. I thank you one and all who are present over here. Thank you so much. हांव सुदेश कलांगुटकर. हांवें अशे व्यूज वाचल्या न्यूज पेपराचेर की थोडी पेरंट्स म्हणटा कितें की CMान उलयलां तें सारकें, पूण हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, आदी जो गोवा आसलो तो गोवा आजून उरोंक ना. ही परिस्थिती ना. हांगा मायग्रंट्स लोक भरलेलो आसा. फाल्यां हांव म्हाजे चलयांक घेवन जर बिचार गेलो आनी म्हाज्या फुड्यान जर तांकां रेप केली जावं कितें केली, तेन्ना आमकां सेक्युरिटी कोण दितलो? ही पळय सांगता, बापायनी भुरग्यांनी वांगडा वयता अशें जावंक शकना. आयज तुमी 9-10 पासून हांगा चलनां दिता, कित्याक ना कित्याक हांगा फायन हे करता. विचारल्यार तुमी सांगता आमकां टार्गेट कर सांगला म्हणून हे पुलीस. हांव म्हणटा कितें, तुमकां हो टार्गेट दिला जाल्यार तुमी बिचार थंय 10-11 राव, तो टार्गेट तुमकां दिवचो ह्या सरकारान. हांव ज्या पेरंट्साचे व्यूज वाचल्या तांकां सांगूंक सोदतां, तुमी जे कितें उलयल्या ते आदल्या गोंयचे. त्या टायमार 12-1 पासून आमी वयताले, कोण वाटेर आसनासलो. पूण सद्याची परिस्थिती ती ना. ते जे व्यूज तेंच्यांनी दिले हांव तांकां सांगूंक सोदतां, सरकारान थंय 10-11 पासून बिचार दवरचे. आनी हे जे कितें घडटा ते जर बंद करतलो जाल्यार सरकारान आपले दोळे उगडचे. पेरंट्सांक मदीं घालचो न्हू. फक्त तुमी सेक्युरिटी कितें आसा ती दवरा. हांव चड सांगिना. जे व्हिवर्स आहा तांकां हांव वायट म्हणिना, तेंच्यांनी व्यूज दिल्या ते खरें. पूण त्या टायमार गोंयान अशें नासलें. गोंयान खंय भोव हाडलो त्या टायमार. तो टायम गेलो. पूण हांव दोनूच उतरां ही सांगता आनी त्या पेरंट्सांक एक रिक्वेस्ट करता, तुमी वायट धरूं नाका हांवें कितें उलयलां तें. देव बरें करूं. नमस्कार. म्हजें नांव अनिरुद्ध बोरकार. पयलीं म्हळ्यार सगळ्यांक सगळे जे आमकां उल्लो दिल्लो प्रकाश बाबांनी आमी
आयतारा तसोच आज जसो येयात न्हू उलो दिल्लो त्या बाबतींत सगळ्यांक थँक्यू. मिडिया इज हियर प्रेझेंट इन लार्ज नंबर, तुमकां थँक्यू. प्रकाश बाब आनी एडवोकेट हर्षान कवर केला, तशेंच सिद्धेश बाबान कवर केला. हांव प्रश्न विचारता एक दोन आनी क्रावडा कडल्यान एक करून रिएक्शन्स घेवया. इज दॅट ओके विथ युअर परमिशन? ओके. सो पयलो प्रश्न, कॅन आय टर्न? पयलो प्रश्न हांव एक क्रावडाकूच विचारता. एवरीबडी थँक्यू फॉर कमिंग हियर. First responsibility to raise a child. I'm not talking about the child safety or in concept of rape or in any other gender. The first responsibility is always of the parents. So let us start with there. What can the parents do to make things safer, to make Goa safer? What will be the role of the parents? ताजेर start करूया आमी. दुसरो उतया आमी educational system, third the police and fourth the judiciary. Okay? So who would like to say talk on this? Who would like to talk about the role of parents? Senior people in the house? Pune, please. Sir, do you Just offer yourself. You are a parent. Come forward. Parents कितें करूंक शकता? How can parents make it better for their children? Parents of sons. Both. teach their There is sons no to- distinction. I don't want to make a distinction. Sir, please sir. दोन्ही सांगात. म्हजें नांव महेश तोरसकर. ही 2 चली आसात. सो आतां तुमी सांगिल्ल्या प्रमाणे बोरकार बाब, पेरंट्सांनी कितें करपाक जाय? एज अ पेरंट म्हाका दिसता की ल्हान आसतनाच्यान जें अपब्रिंगींग हांव करतां, जें म्हाज्या चलयांचें, तें तेज्या फ्युचराक प्रत्येक पावलाक रिफ्लेक्ट जाता. इन टर्म्स ऑफ अवर बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ अवर एटिट्यूड, इन टर्म्स ऑफ अवर एप्रोच टुवर्ड्स द सोसायटी. सो तो बिहेवियर जो हांवें तयार करपाक जाय म्हाज्या भुरग्यांक, तो सगळो एज अ पेरंट म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली. जर हांवें चलयेचो जर बापूय आसलो, आय हॅव टू मेक शुअर दॅट माय चायल्ड इज इक्वली बोल्ड, इक्वली स्मार्ट, एट द सेम टायम शी डज नॉट क्रॉस अ लायन. जी सोसायटीन लायन मेंटेन जावपाक जाय, दॅट शी इज नॉट क्रॉस. एक चलया, आतां हें जालें चलयांचें. आतां म्हाका चलो ना, पूण स्टील सिन्स यू आस्क मी, आय कॅन स्टील से, जशें वाल्मिकी बाबान सांगलां की चल्यांकूय बी अशीच जर शिकवण दिली की तुमी अशी नदर दवरनाका, कारण तुमची भयण आसा, तुमची आवय आसा, तुमची आसात रिलेटीव वारलेली. सो हेंय बी अपब्रिंगींग आवयचेर आनी बापायचेर आसतलें. फायनली द क्वेश्चन इज, कशी आमी सोसायटी दिवपाक जाय, आमची सोसायटी कशी तयार करपाक जाय, त्या दृश्टीन जर विचार करत जाल्यार म्हाका दिसता पेरंट्सांचें भुरग्यांक फावंडेशन घालप अत्यंत गरजेचें आसा. Thank you, Toroskar Bag. Valmiki, would you like to add? Okay, thank you. Anybody else would like to give any reactions on this, or should we move on to the next point? Okay. Okay. Let's talk about the role of teachers. What role can teachers play to make Goa safer? You would like any teacher here? Sanjay, you would like to say? I'm not a teacher. Your wife is a teacher, no? Basically, I'm advocate Sanjog Kamal. Basically, my spouse is a teacher, so I claim because each and every person, may it be a teacher or any person, has a personal life, and they put different photographs on the Facebook, and which gets reflected on the child's mind. Basically, की आता जेन्ना पळय खंयची टिचर पळय पयल्या दिसाक से फॉर एग्जाम्पल विकेंडाक जर खंय जर तूं पार्टीक बिटीक जर गेल्ली आसा, ते जर फोटो जर ताणें जर फेसबुकाचेर घाले, आनी जर खंयचोय जर ताजो जर ल्हान भुरगो जर थंय जर त्या फेसबुक फ्रेंड आसलो आनी ताणें जर ते जर पिक्चर जर ते टिचरीचे जर पळयले, जाल्यार इट मेक्स लॉट ऑफ इम्पॅक्ट ऑन देज मायंड. आनी त्या टिचरीक तेन्ना खबर नासता की आपल्यालो तो भुरगो थंय फेसबूक फ्रेंड आसा म्हणून. आनी भुरगो इंट्रोस्पेक्ट करता ते फोटो पळोवन की खरी दाखयले टिचर काय म्हणून. सो दॅट इज वॉट आय थिंक द टिचर हॅज टू टेक इन मायंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मिडिया. आणि दुसरें म्हणजे ड्रेसिंग सेन्स. बेसिकली वॉट आय रिक्वेस्ट इज द स्कूल शूड ऑल्सो पूट अ युनिफॉर्म डिसिप्लिन टू द टीचर, so by which they can be an uniform like that of the students, by which there will be a discipline to be maintained in the class also. Thank you, Sanjay sir. I would request more ladies to come forward and share their views here. Andrea. So my name is Andrea.
and I myself have been a teacher. So one thing I think teachers need to do is empower our students and teach them the appropriate ways and the way to empower themselves and to actually be assertive. Now, many people have said anything, but I would like to add something here. If you talk about good touch, bad touch, okay, there is a age-appropriate way of teaching a child this and empowering a child. You should not have, at least in today's world, you should not have the attitude of, no, they are too small, don't tell them anything yet and all. I think those days are gone, and I think many people here will agree with me on that. So let's empower our children. Let's treat them and let's make them understand what is good touch, what is bad touch. What do you do in case someone makes you feel uncomfortable? What do you do in case someone tries to touch you in an inappropriate way? You know, at least from minimum, at least from the 5th standard onwards, the basics of good touch, bad touch need to be taught in all schools. And I think if we do this, and we need to prepare our children for the 21st century, not for the 20th century and not for the days that are gone. We are here, things are happening, let's prepare our children for the world that we are in today and not a world that we were in 10 years back or 20 years back. I think that's all I was. Thank you so much, Andrea. गुड इव्हनिंग एवरीवन. माझे नाव राज. जसं की हांव एक गोवन सिटीजन. सो आतां कितें आहा की आमी हे पळयता रेप केसीस वाडटा. सो हेचे आमी कितें करता की आमी आतां एक कॅन्डल विजील जालें, मागीर आमी एक मिटींग करता किंवा आमी डिस्कस करता की आतां हे कशें फेस करप. बट म्हाका कितें बेटर दिसता जाणा की आतां आमची जी चेडवां आसा, इवन आय हॅव 2 सिस्टर्स, म्हाका 2 भयणी आसा. सो सगळे आपले आपले फॅमिलीन डॉटर्स किंवा सिस्टर्स आसतले, रायट. सो अकॉर्डिंगली आमी तेंकां सपोज आतां एज अ टीचर तेणें सरान सांगलें टिचराचो रोल आनी पेरंट्सांचो रोल. तितून हेवूय येता की सेल्फ डिफेन्स आसपाक जाय. म्हटल्यार दर एक पंचायत किंवा दर एक असेंब्लीन आमी अशें एक सेटअप केलें की सेल्फ डिफेन्स आमी टीच करूंक शकता चेडवांक किंवा फ्री ऑफ कॉस्ट. ते आतां गोवोरमेंटान थंय सपोज एक धाकटो बजट ताणें तयार केलो न्हू, सो आमी तेवूय एड करूंक शकता सर थंय. सो दॅट की फाल्यां न्हू आतां पळय हे जो इतले लोक हांगा रावला सगळे चिंतता की आमी आपल्या डॉक्टर्सांक अशें वाचोवंक जाय. बट एवरी टायम कितें जाता, आतां चेडो क्लासीक वयता किंवा कितें स्कुलाक वयता, कॉलेजीक वयता, थंय एवरी टायम आपले पेरंट्स किंवा भाव आसचे ना न्हू. सो ती अलोन वयतली. तेन्ना ती सेफ्टी कितें, ती सेफ्टी कोण पळयता आनी कोण जबाबदार, कोण आसना थंय. सो तेन्ना आमकां सेल्फ डिफेन्स जाय पडटा सर. सो अकॉर्डिंगली आमी सेल्फ डिफेन्साचेर चड फोकस दिवंक जाय. आनी हे गोवोरमेंटान आहा ते आतां कितें पॉलिटिक्स आहा किंवा कितेंय जावं ते थंय इम्प्रुवमेंट येवपाकूच जाय सर. आनी ह्या फाटी कितें सरकारची फॉर्म जातली हे सेल्फ डिफेन्साचेर मेन फोकस आसपाक जाय. थँक्यू. आमी हांगासर सगळे जमलेली आसा फॉर अ पिसफूल कॅन्डल लायट विजील. आमी आमचें लक्षांत दवरूंक जाय की अशें आमी एका वांगडा सदांच आसतली. बट वी एज गर्ल्स, वी एज अ इंडिविज्युअल, आमी न्हू ट्राय करूंक जाय की आपले सेल्फाक प्रोटेक्ट करपाक. वायलन्स वाडटाच सगळ्याक, बट आमी ट्राय करूंक जाय आमच्या सेल्फाक, आमच्या सायडीक सरावंडिंगाक जे कोण आहा तांकां एड्युकेट करपाक, प्रॉपर सांगपाक की बाबा कशें कितें रायट आसता, कितें रॉंग आसता. भुरगीं धाकटे आसना तेन्ना तांकां एड्युकेट करपाक जाय. वॉट आर द गुड मॅनेज, नॉट ओन्ली गर्ल्स मे बी ऑल्सो बॉयज. एंड आमी जाता तशें जेन्ना जेन्ना अशें वायलन्स येता तेन्ना आपलो आवाज रेज करपाक जाय फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसायटी. Hi everyone, today I have come with my son who is a 10-year-old boy. I am this daughter of the soil like how all the women are, and being a mother of a son, my duty is to teach my son that he has to respect women, he has to help his friends, especially who are women, and if they are in trouble, to reach out to them. And this is one thing that every time we have a conversation about, and this is something that we as mothers should have a conversation with our boys. It's very important because if we don't teach our boys to respect women, then you know what is the outcome when they grow up. So it's very important that this is one thing that all the women, all the mothers and the fathers should raise even their boys to respect, love and reach out to every woman in trouble in the bus or on the roadside, support and help. And today my son is going to be singing a song. And I want everyone to join in when the words come. Now, now, now. Everyone say,
Now. Check. Please take. We are in Goa. Lots of problems. Gotta solve it, get involved and do it now. We need to build a better future, and we need to start right now. We need to wake up. We need to rise up. We need to open up our eyes and do it now. We need to build a better future, and we need to start right now. Make it cleaner. Make it greener. Make it cleaner. Make it cleaner. Make it last. Make it fast and do it Now we need to build a better future, and we need to start right now. No point in waiting or hesitating. We will rise and mobilize and do it now. We need to build a better future, and we need to start right now. Everyone, louder! Oh, louder! We are in Goa with lots of problems. We gotta solve it, get involved and do it now. We need to build a better future, and we need to start right now. One more time. And we need to start right now. And we need to start right now. Thank you, everyone. आयज आमी सगळीं हांगा एक आवाजाचेर एक उल्याचेर जे यूथ आनी सिटिजन्स एक कॉल दिल्लो आसा हांगा सगळे जमिल्ले आसा टू कंडेम द वायलन्स कमिटीपणीन बाब प्रकाश कामत जावं डॉक्टर अनिरुद्ध जावं हेंच्या उतरार आयज हांगा परतून जमला मिरामार असले म्हणून आमकां आयकूंक आयलें आझाद मैदानाचेर शिफ्ट केला म्हणून तरी पासून हांव हे जे चले भुरगे आयल्या स्पेशली यूथ आयल्या बायल्यो आयला आनी ह्या हेंचे एक उलोवाचेर आमी जे हांगा जमल्या तांकां हांव खरें सांगपाक सोदता की तुमकां कापासतात आसा यू ऑल आर रियली यू आर नॉट स्केर्ड ऑफ द गव्हर्मेंट एंड यू आर हियर कंडेमिंग द वायलन्स वीच इज अगेन्स्ट द वुमन एंड चायल्ड वेल 2 मिनटां सांगतलें की तुमकां खबर आसा इन्क्रीज ऑफ रेप्स गोंयांत चालू जायत आसा जाल्ली आसा आतां फाटले लास्ट विकान 3 रेप जाल्यो आनी ही जे रेप आसा तो डिजीज आसा जो मनशाच्या तकलेन आसता दादल्याच्या मनशा आनी भुरग्याच्या तकलेन आसा तो हें पळयना कात जात पात पळयना वय पळयना तुमी पळयलां आसतलें फाटल्या दिसांनी इवन टॉडलर्स भुरग्यांकनी रेप केल्लो आसा वास्को स्कुलांतले चले पासून बाथरुमांत रेप केल्लो आसा ऑफिसांतनी फिजिकल एब्यूज जाता खंयचे कंपनीत मॉलेस्टेशन जाता सो रेप इज नॉट समथींग दॅट द गर्ल वील गो आउट एंड यू नो दॅट यू कॅन गो एंड रेप आतां आमी हांगा आसा कंडेम करपाक आमी आतां कॅन्डल लायटली हांगा निशेध करपाक पूण प्रमोद सावंत जो आसा तुमी पळयलां आसतलें तेणे हे बार्बरीक आनी एक इनसेन्सिटीव स्टेटमेंट केलें पयर आनी सांगपालो पेरंट्स शूड इंट्रोस्पेक्ट आनी भुरग्यांनी म्हणपालो चलयांची हें म्हणपालो चलयो इतले रातचे कितें करताल्यो सांगपाक सोदता तुवें मरे प्रमोद सावंत ते स्टेटमेंट करपाचें पयलें चिंतपाक जाय आशिल्लें एक गांवाचेर कशें तूं मलम लावपाक जाय पूण तुवें मीठ सोडलें तुवें चिंतपाक जाय आशिल्लें की बाबा हें स्टेटमेंट कितें करता यू आर नॉट ओनली द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा यू आर ऑल्सो द होम मिनिस्टर तुवें खंय तरी जबाबदारी घेवपाक जाय आशिल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आशिल्ली म्हणपाक जाय आशिल्लें की येस law and order has failed big time. See, we are paying taxes. Goans are paying taxes today. Why they are paying taxes? So that this money is used for the safety and security of them, the girl child.
and on the contrary you are telling you should have questioned the boys. बाबा तुम्ही इतले रातचे कितें करताले आनी तुवें खंय तरी येवन त्या बायलांक न्ही त्या चल्याक न्ही त्या पॅरंटांक न्ही तुवें आयज टॉर्चर दिला पळय मेंटल हॅरेसमेंट केला वी टेक गार्ड्स त्या आवय बापायक हेड्स ऑफ म्हणटा ते चल्या मनशाक न्ही हेड्स ऑफ म्हणटा कितले असले रेप जाता आसतले भुरगीं भायर सरना कित्याक असले तुजे असले सीएम स्टेटमेंट करता जाल्यार वॉट वी एक्सपेक्ट आयज तुवें त्या चल्यांगेर वचपाक जाय आशिल्लें आनी कन्सोल करपाक जाय आशिल्लें आनी तांकां सांगपाक जाय आशिल्लें पूण तुवें तो टॉपीक डायवर्ट करून नाका जाल्ली स्टेटमेंट करून आनी गोंयकारांक न्ही दुखयला आनी मरे ट्युरिजम म्हणटा ती इकॉनॉमी आसा बॅकबोन गोंयांत जाल्यार पूण तुवें आयज आख्खे सबंद हितूंत देशांत आनी वर्ल्डांत जे एक पिक्चर आशिल्लें ते गोवा इज सेफ एनीबडी कॅन गो फॉर पिकनिक्स एनीबडी कॅन गो फॉर आउटिंग एनीबडी कॅन गो ऑन हॉलिडे तुवें न्ही तुज्याच पांयान कुराड मारून घेतल्या टुडे द वर्ल्ड पीपल इन गोवा एंड भारतांत उलयतात की हो कसलो सीएम काय म्हणून कसलो स्टेटमेंट करपाचो मिन्स यू शूड हॅव थॉट दॅट दीस आर द डॉटर्स ऑफ द सॉयल आनी लास्ट सांगपाक सोदता तूं सांगता नेक्स्ट डे तूं आपल्या तुजेर लोकांनी सगळे भायर सरली चलयो म्हणची भायर सरली तुका फेसबुकार काबार केलो तेन्ना तूं येवन इमोशनल जावन स्टेटमेंट करता एसेंब्लीच्या फ्लोरार की म्हाकाय हे 14 वर्साची चली आसा म्हूण प्रमोद सावंत म्हाकाय 14 वर्साची चली आसा हांगा जायते पळय आयला पळय तांकांय भयण्यो आसा कोणाक चलयो आसा पूण तुवें मरे मिस्टेक केली तुका कळपाक जाय की तुजी चलयेक न्ही आयज सेक्युरिटी आसा कित्याक बॉडीगार्ड आसा सीएम म्हणून पूण आमच्या चल्यांक न्ही आमच्या भयण्याक न्ही ना आमचे चलयो सकाळीं जॉगिंगाक वता जाल्यार तूं सांगपाक सोदता जॉगिंग बंद करात मिरामार आतां वचून पळय 7 देखून चलयो मनशां कामां साकून कॉलेजी साकून जेन्ना आपली स्टडी करून फिटनसाक लागून जॉगिंगाक वता म्हणल्यार तांकां आमी सांबाळपाचें कोणी चलयो मनशां समज आपले एक शॉपाचेर वता तांकां कोणें गाळी घालून रेप केलें सो तांची मिस्टेक आवय बाप वॉट आर यू टॉकिंग आमी निशेध करतात तुवें इतलेंच सांगपाक जाय एक तर तुवें सॉरी म्हणपाक जाय वी आर वेटिंग फॉर यू अपॉलॉजी आनी दुसरें लास्ट म्हजें तुका सांगपाचें आसा एक अपॉलॉजी माग आनी दुसरें तूं आमकां सोल्युशन कितें तें सांग तूं त्या भुरग्यांक न्ही कावन्सिलींग दिवपाचें सेंटर्स ओपन कर चल्यांक न्ही सेल्फ डिफेन्स ओपन कर पुन्हा स्पिडी ट्रायल्साचेर उलय एक रेपिस्टाक समज स्पिडी ट्रायल केलें आनी हँग केल्यार दुसऱ्यांक एक सबक मेळटली एक एग्जाम्पल सेट जातलें पूण तुजें लक्ष ताजेर ना लुक्स लायक दॅट यू आर ट्रायंग टू ब्लेम द विक्टिम्स and you are trying to support the rapist. Please, since being the home minister also it's your responsibility आणि हाचेर आमी निश्चित करतात आनी हांव मागता गोंयकारां कडेन तुमी पळयात कसलो तुमकां आयज सीएम मेळ्ळा इन द नेम ऑफ होम मिनिस्टर आनी लास्ट तुका सांगपाक सोदता सीएम तूं आतां असले बारीक लोक जेन्ना आपल्या भयण्यांक आनी भुरग्यांक लागून रस्त्यार येवन एक कॅन्डल लायट आमी प्रोटेस्ट दादागिरी आनी गुंडागिरी न्ही बरे भाशेन करपाक आमी हांकां आदार दिवपाक गेले सपोर्ट दिवपाक आयला पूण तुवें तांचें परमिशन कॅन्सल करीत रावलो आयज आमकां थंय साकून हांगा धाडलें पूण एक सांग रे सांखली जेन्ना पळय एड्डो व्हडलो जून घेवन 1000 जून घेवन तुजी बायल मुखार सरली तुजी बायल सुलक्षणा सावंत मुखार सरली तेन्ना ताजेर कित्याक निशेध करना कोवीड प्रोटोकॉल खंय गेले दॅट टायम इट वॉज ओके सो हेजेर आमी निशेध करता कित्याक जेन्ना आमी खंय तरी गेली जाल्यार आमकां तूं एफआयआर घालता आयज तुज्या बायलेन आनी प्रमोदाच्या बायलेक सांगूंक सोदता सीएमाच्या बायलेक सुलक्षणा सावंत यू शूड हॅव टोल्ड युअर हजबंड यू आर अ टीचर खंय बाय प्रोफेशन एक तूं आवय तुकाय 14 वर्साची चली आसा तुवें घोवाक सांगपा आशिल्लें अरे पापया ती कसली स्टेटमेंट केले रे म्हूण हे रॉंग केले रे म्हूण सॉरी म्हण रे त्या लोकांक न्ही आनी करेक्शन मेजर्स घे लॉ एंड ऑर्डर हाडल्या म्हूण सांगून पूण ना हांकां सत्तेचे पिशे लागला हांकां म्हणटात हुकुमशाही आनी दादागिरी लागल्या आनी हाजेर आमी निशेध करता My name is Gaurav Bakshi. I think everybody has talked about some very significant and important. I'm sorry, I'm speaking in English. I don't know if I'm ready. Many suggestions have been made. These are all very, very valuable and required to bring about change of the nature of the issues that we are addressing today. In terms of society, if we have, you and I are expressing violence in society, that is what is imbibed in our children. The kind of society that we create is what's going to go into the heads of the children that we have, the boys who are growing with us, and the outcome, unfortunately, is what we are seeing today. A big role in the kind of society that we are creating is naturally in the leadership of the society, of the state. In this case, the government that we have. This is not intended as a political statement, but it's very natural to look up to the leadership and see what they are inspiring the people. If you have a chief minister, it's extremely unfortunate that you have a chief minister making such statements or trying to push blame to citizens instead of doing his duty of trying to prevent and in the event an incident has happened to support women and children. He's making excuses to push the blame onto others.
It's extremely sad and extremely unfortunate. Another point is, in the same leadership, you have elected MLAs who are ministers in the current government with rape cases going on currently against them. You have people with criminal records, with violence in their records. What is it that we are trying to represent? Are we trying to create inspiration for the people of Goa by electing such people and tom-tomming them as the wonderful leaders that we have? If you put violent leaders in the state, you will have violence in the state. If you remove them and create loving and beautiful human beings as your ministers, as your MLAs, you will have wonderful things happening with the population. So which side is the chief minister taking? Which side is the government taking? It's very clear from what they're showing. They have rapists as ministers. They have violent people as ministers. They have people who are taking over the society in a very corrupt manner. So this is not a surprise. When you have such people at the top, crime will happen. Women will not be safe in the state. I think the first and very important step that all of us as citizens need to take is have the absolute right people at the top. The elected must be wonderful, stable human beings. You decide, please. The people need to decide. Do you want violent people who will create violence in society and blame the citizens? Or do you want wonderful, loving human beings who are sensible, take decisions for you, the people, serve the people, and not abuse and exploit? That's the only point I wanted to make. I hope this is something that we can all look at. Thank you. आमी जाणाव आयज आमी सगळे हांगासर एक कॅन्डल लायट विजील हें करपाक आयल्या. हांव सांगूंक सोदता की आमी जाणाव की गेल्या म्हयन्यान एका हातोड्या भितर 3 रेपी केसी जाल्यो आमच्या गोंयांत. हो जो आमचो सरकार जो आसा तो आमचो सांगूंक सोदता की तुमी ह्या टायमार भायर सर आनी त्या टायमार भायर सरा म्हणून. म्हाका दिसता आमचो CM प्रमोद जो आसा ताका गोमोंक जाय की आमी गोंयकार जे आसा ते एकदम डिसेंट आसा आनी आमकां खबर आसा की आमी खंयच्या टायमार भायर सरोंक जाय आनी कितें करूंक जाय पळय तें. आमचो PM म्हणटा की बेटी पढाओ बेटी बचाओ, पूण आमचो CM म्हणटा की रेपिस्ट को बचाओ माँ बाप को पढाओ. जरी तर असले तर आमकां पॉलिटिशियन तर मेळ्ळो, असलो तर आमकां सरकार मेळ्ळो. म्हाका दिसना आमच्या गोंयच्या भुरग्यांचो बरो कितें फुडार जातलो म्हणून. तो माय पायक एक हें दिवचें सुद्दां तो रेपिस्टांक सांगूंक सोदता की हा बाबा तुमी तुमचें कोत्ता तें करा, पूण हांव तुमच्या माय पायक जे आसा तांकां हांव सांगतलो की तुमी फुडें वचो नाका, तुमी तुमच्या भुरग्यांक सांबाळात. आमी गोंयकार जावन आमी जाणाव सगळे की आमकां कितें करपाचें पळय तें. आनी हांव एकूच सांगूंक सोदता आमच्या CM प्रमोद बाबाक की आमकां तूं सांगो नाका की कितें करचें आनी कितें ना पळय तें. देव बरें करूं. एक म्हणटात रेप हो जाता ही विकृत मानसिकता. एक विकृत मनीस एक विकृत विचार घेवन हो रेप करता. आणि मोस्टली इट इज डन टू शो दॅट ही इज पावरफूल. ही वॉन्ट्स टू ओवर पावर द फिमेल. आमी जेन्ना म्हणटा की एक चली मनीस शिकले वा एक बायल मनीस शिकता तेन्ना पूर्ण परिवार शिकता. सेम वे आमच्या एज्युकेशन सिस्टमान ह्या बाबतींत बदल करपाक जाय. फ्रॉम 5th स्टँडर्ड इन एज्युकेशन सिस्टम सिलेबसान सेल्फ डिफेन्स शूड बी अ प्रायोरिटी. सेल्फ डिफेन्स हो सब्जेक्ट आसपाक जाय. फॉर एवरी फिमेल शी हॅज टू गो थ्रू सेल्फ डिफेन्स. कित्याक जेन्ना ती सशक्त जातली, नारी सशक्तीकरण म्हणटा आमी, नारी जेन्ना सशक्त जातली तेन्नाच देश सशक्त जाता. आनी आमकां ही गजाल घडोवन हाडपाक जाय. प्रत्येक बायल मनशा फाटल्यान आमी उबे रावपाक जाय. तिका एक्चुली ही फिमेल कॅन मेक ऑर ब्रेक द सिस्टम. वॅल्यू सिस्टम ह्या समाजाची आसा ती बायल मनशा खातीर आसा. बिकॉज शी टिचीज हर किड्स वॉट दे शूड डू, वॉट दे शुडंट, बिकॉज शी इज द वन हू मेक्स द होम. सो बायल मनीस सशक्तीकरण इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी तें सशक्तीकरण रायट फ्रॉम स्कूल इट शूड बी दॅट वे. आमी चलयांक बीन कितें सांगता भायर सरनाका, सांजचे भायर सरनाका, रातचे भायर सरप नाका. ना, ताका सांगपाक जाय भायर सर, कोण आडय 2 थापटां मार, 2 थापटां मार, तो परत तुज्या वाटेक येवचो ना.
once we start putting these things into kids' mind, we put that confidence, build a confidence into them, I'm telling you things will change. We have to change these things. About government, I mean, as many people spoke, rape accused 2016 so rape accused 2019 and तिचे चार्ज शीट फायल जाता 3 वर्सां लागता चार्ज शीट फायल जावपाक. We have to fast track these cases. एक रेप accused पुलीस कस्टडी सुद्दां मागनात पुलीस बिकॉज ही इज इन्फ्लुएन्शियल. सो हे सगळें बंद जावपाक जाय. फास्ट ट्रॅक करात. विदीन 1 year जस्टीस हॅज टू बी डिलिवर्ड. एका वर्सान जस्टीस जेन्ना डिलिवर्ड जाता आनी हांकां बेल बीन कांय आसूंक जायना हँग टील दॅट, जेन्ना असो आमचो लॉ जातलो आनी तो इम्प्लिमेंट जातलो तेन्नाच बदल घडटलो. नाजाल्यार आमी हे कॅन्डल मार्च परत परत काडत रावतले. जागे जावपाची गरज आसा. ज्युडिशरीन हातून लक्ष घालपाची गरज आसा अँड दे हॅव टू फास्ट ट्रॅक इट. थँक्यू. नमस्कार. जशें हर्षाबाईन उदोर सांगलें की एक विक्टीम जेन्ना कोर्टान येता आनी तें थंय डिपोज करता, जजा फुड्यान सांगता, तेन्ना कितले त्रास जाता हे त्या चलयेकूच खबर आसतलें. आनी ताज्याकून चड त्रास एका आवय बापायक जाता आनी खास करून जेन्ना एक चली मायनर आसता, कारण ताजी कंप्लेंटी फाटल्यान तेज्या फाटल्यान कोर्टान वचपाची सगळी जबाबदारी त्या आवय बापायचेर येता आनी ती आवय बापूय जबाबदारी घेवन आपल्या चलयेचेर आगळीक जाल्या, बलात्कार जाल्या म्हणून पुलीस स्टेशनाचेर वता आनी इतल्या हिमतीन थंय कंप्लेन करता. खूब खूब हिम्मत जाय पडटा त्या गजाली खातीर, खूब मानसीक तयारी जाय पडटा त्या खातीर. आनी खुबशे पालक आसूं ते आमी त्या भानगडीन पडुया नाका म्हणून केसीस रिपोर्ट करिना. आनी जेन्ना खंयचो तरी पालक धाडस दाखोवन केस रिपोर्ट करपाक मुखार येता तेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री आनी गृहमंत्री, होम मिनिस्टर, ताचे कडेन पुलीस डिपार्टमेंट आसा, तो हें विधान करता की पालकांची जबाबदारी म्हणून. ह्या विधानाचो निशेध खरो म्हणल्यार जावपाक जाय, कारण हें विधान आमचो मुखेलमंत्री, आमचो गृहमंत्री विधानसभेन करता. जे पालक एक धिटाय दाखोवन मुखार सरता त्या पालकांक फाटीं ओडपाचो प्रयत्न करता म्हणून ह्या विधानाचो आमी निशेध करपाक जाय. फकाणाची गजाल न्ही. ज्या घराब्याचेर वाखांत येता त्या घराब्याक खबर आसा कितें हाल सोदचे पडटा ते. आनी तसल्या वेळार जर आमचो मुखेलमंत्री, आमचो गृहमंत्री तांच्या वावरान उबो रावना आनी असलें विधान करता जाल्यार मागीर आमची बायलां, आमची भुरगीं आमच्या गोंयांत सुरक्षीत आसा हें आमी कशें म्हणपाक शकता. म्हणून ही जबाबदारी सगळ्यान पयलीं पालकांची, मागीर पूण मुखेलमंत्र्याची आनी गृहमंत्र्याची पयलीं. की प्रत्येक बायलेची, प्रत्येक चलयेची, जो कोण गोंयांत रावता ताच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारान घेवपाक जाय. आनी तुमच्यान जर जायना जाल्यार हांव कांय म्हणपाक शकना. आनी त्या खातीर ह्या विधानाचो हांव खर निशेध करतां. देवान सद्बुद्धी दिवची आमच्या मुखेलमंत्र्याक की ह्या पालकांक जे इतली हिम्मत करून मुखार सरता तांकां तुमी खंय तरी तेंको दिया. तांचेर अशे परते आळ घालून जेन्ना ते मुखार सरता तांकां फाटीं ओडपाचो प्रयत्न करूं नाका. इतलेंच म्हणटा. देव बरें करूं. Very good evening, people of the press. Thank you for being with us this evening. I just want to share with you a very personal experience. I had a very busy day today, a tough one. I didn't think I would make it to the protest this evening. But then I just thought for one moment, just for that one moment, what if it was my daughter who had been raped? What if it was my child who had been molested?
what would I want the public response to be? What would I want the government's response to be? And I didn't need to think any further. I came to this protest. So I would like to request our government officials and our Chief Minister in particular, who's putting the blame on the rape victims. Dear Chief Minister Bab, if this, God forbid, in spite of taking all the precautions with your loved ones, with your mother, your sister, if God forbid this incident happened to your loved one, what would you be saying then? Would you be saying the same things that you're saying in the press today to the rape victim? Rape can happen anywhere to anyone. It's not because a woman is loose. It's not because she wears short pants. It's not because she's out on the road at 12 in the night. Boys are out on their bikes and in gangs moving around freely at 2 in the morning. Why can't a girl? Why different rules for boys and girls? Why? The Constitution grants equality to everybody. Why can't our state, why can't our Chief Minister? I beg you, Chief Minister, I beg you. I don't request, I am not pleading, I am not demanding rather. I am requesting you very, very humbly. Please rethink your decision, rethink the words you have said, and come out with an apology. You are breaking the hearts of so many mothers. This has happened to so many people who have not even come out in the public. And they're all reliving that agony because of your words. You owe an apology to us and help make Goa a safer destination for its locals, for every child, mother, every boy. Boys get raped. For every boy, for every citizen of Goa. Help make it a safer place. Help make it a safer place for the tourist destination that you say Goa is. I beg of you. Thank you. वन्स अगेन सगळ्यांचे आभार मानता. सगळे आज आयले डिस्पायट आमचो डेट चेंज जाली इव्हेंटाची, डिस्पायट आमचो व्हेन्यू चेंज जालो लास्ट मिनीट तरी आसतना इतलो सगळे लोक आयलो, बरो प्रतिसाद दिलो आणि मिडिया खास करून इतली आयली. सगळ्यांचे आभार मानता. प्रकाश बाब, वूड यू लायक टू से क्लोजिंग रिमार्क्स? असो जेन्ना कितें घटना घडटात तेन्ना लोकांनी विजिलंट रावपाक जाय, ही मॅसेज आज वता. आनी हांगा आमचे कडेन यंग चलयो, यंग भुरगीं आनी पेरंट्स आयिल्ले आसात. अशेंच लोकांनी येवपाक जाय. जेन्ना जेन्ना असो उलो दितात तेन्ना लोकांनी आपल्याक एसर्ट करपाक जाय, आपली फिलिंग्स. अशें जातकरूच समाजाक ज्यो एंटी सोशल एलिमेंट्स आसतात तांकांय मॅसेज वता. समाजांत लॉ अँड ऑर्डर आमचे पुलीस आनी ज्युडिशियरी आनी कोण कोण आसा तांकांय मॅसेज वता. तेच प्रमाणे आमचे पॉलिटिकल सिस्टम ज्यो डिके जावपाक लागल्यात, जांकां कसलेच सिरियसनेस उरूना, तांकांय थोडेशें मातशें तकलेक कळटलें की लोक सेफ गोवा मागतात. लोकांक वरी जाता म्हणून आपल्या भुरग्याची आनी तांच्या फ्युचराची. आनी हांगा तुमी आयले, तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर आमची मिडिया इतले आयल्या संख्येन आयल्या, तुमकांय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. Yeah, please. All the kids, take and friends come sit with them. Light pete re. Phone do. Flash pete. Radio candle. Sit down. Saukar. 1 minute. Rahul.
बंद करो टच नितीन बंद कर चालेल ना थँक्यू म्हटलं मला